वडाची पुनव म्हळ्यार बायलांचो उमेदीचो व्रत। वडाचे पुनवे निमतान शुक्रारा सकाळच्यान बायलांची लगबग सुरू आशिल्ली। शृंगार करून बायलांनी लागच्या वडाकडे वचून पारंपारीक पद्धतीन वडाची पूजा केली। धागो गुंफीत वडा भोंवतणी फेरे मारताना बायलांनी आपल्या मनातली इच्छा प्रकट केली। दिवचल सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या वडाकडेन सवाशीण बायलांची गर्दी दिसून येताली। आज वडाची पुनव आणि आज आमच्या बायलांचो एक उमेदीचो दीस कसो म्हणजे आज आमी बायलो सगळ्यो मनापासून हांगासर येवन वडाची पुजा करता आनी अशें आमच्या मनाची एक श्रद्धा की आमी हांगा वडाची पुजा केली। सकाळी न्हांवन धुवन सगळे आपले शृंगार करून बायलो हांगा येता वडाची पुजा करता आनी अशी एक श्रद्धा आसा की हांगा पुजा करतली आमी आनी 7 जन्माचे आमी आमच्या घोवाची एक व्हडलें आयुष्य आरोग्य ताका बरें मेळूं हें आमी देवा लागीं मागता। ही एक आमची मनाची श्रद्धा। पावस मे सोंपलो जून लागलो पावस स्टार्ट जालो की आमकां एक ती आतुरता लागता की आतां केन्ना वडाची पुनव येतली आनी जी नवी व्हंकलो आसता ज्यो पळय चलयो लग्न जावन गेल्ल्यो आसता तांच्या आवयांक सुद्दां एक हुरहूर आसता की तांकां आतां वजें पावोवपाक जाय म्हणून। तें वजें सुद्दां न्ही जो गरिबांतलो गरीब आनी श्रीमंतलो श्रीमंत अशें हें ना की एक ती भावना की फ्रुट्स कितें हाडपाक जाय वडाची खांद्यो दिवपाक जाय म्हण ताका कडधान्य कितें दिवपाक जाय उपासा खातीर सुद्दां तें सुद्दां न्ही एक आवय आपल्या मना पासून एक सगळें लागीं करता आनी आपल्या धुवेक धाडटा। सो ती सुद्दां एक मनाची तांचें हें की तें वजें दितलें आनी ती आपली चली आतां वडाची पुजा करपाची आसा। आनी आज सगळ्यो जाणां बायलो हांगासर उमेदीन आयिल्ल्यो आसा। सगळी पुजा तुमी पळोवंक शकता पुजा चालू आसा आनी सांजच्यो सुद्दां बायलो एकामेकागेर वतात। पयलींच्या काळान कशें आशिल्लें बायलांक घरांतले भायर सरपाक मेळनाशिल्लें सो हो एक निमतान की घरांतले भायर सरून ती वताली एकामेकागेर वताली ते दोण्याच्या निमतान म्हण कपलाक लावपाच्या निमतान म्हण पण ती घरांतली भायर आपले काम धंदे सोडून घरांतली भायर वचताली। आयज वडाची पुनव सगळी सवाशीण बायलां आयज हांगा वडा घेवन पुजयता आपल्या घोवाच्या दीर्घ आयुश्याक लागून आनी दीसभर उपास करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। अशोकपती नावाचो एक राजा आशिल्लो ताका सावित्री नावाचे एकुलते एक चली आशिल्ली। ताजे लग्नाचे वय जाले हे पळोवन ताणें आपल्या वडिलांक सांगलें की आपूण सत्यवान ह्या चल्या बरोबर लग्न जातलें। पण सत्यवानाच्या वडिलांचे राज्य आशिल्लें ते ताच्या शत्रून पूर्ण नश्ट केल्लें आनी ताची दृश्टी गेल्ली म्हणून तो आपल्या परिवाराक घेवन जंगलान रावपाक गेलो। सत्यवान हो चड दीस जगचो ना अशी सूचना नारद मुनीन अशोकपतीक दिली आनी आपल्या चलयेक सांगलें की हे तुजें लग्न शक्य जावचें ना। पण सावित्रीन एकूच हट्ट धरलो की ना पूण लग्न जातलें तर सत्यवाना बरोबरूच। लग्न जालें। एक दीस सत्यवान जंगलान गेलो लाकूड तोडपाक ताच्या बरोबर सत्यवान ताची बायल ताच्या बरोबर गेली। लाकूड तोडता आसतना सत्यवान चक्कर येवन रानान पडलो आनी इतल्यान थंय यमराज आयलो ताचे प्राण व्हरपाक। यमराज ताचे प्राण घेवन वता आसतना सावित्री खूब रडपाक लागले आनी यमराजा फाटोफाट आपुणूय वचपाक लागले। हे पळोवन यमराजाक सावित्रीची खूबच काकूट आयली आनी म्हणून ताणें सावित्री कडेन वर मागपाचें सांगलें तुका कितें जाय तें माग।
सावित्रीन आपल्या मावाचे जे राज्य नष्ट जाला तशेंच ताजी दृष्टी गेल्या ती ताका परत मेळुनी अशें सांगले. तशेंच आपल्याक 100 पुत्र जावनी अशें वर यमराजा कडेन मागले आनी यमराजान ताका खुश जावन तथास्तू म्हणलें. पण यमराजाक हे लक्षात आयलें ना की हाजो वर हो 100 पुत्राचो पूर्ण जावपाक समज सत्यवानूच ना जाल्यार हो वर पूर्ण जावपाक शक्य ना. म्हणून यमराजान सावित्रीच्या हुशारकायेचेर तशेंच ताच्या पतीचे घोवाचेर आशिल्ले प्रेम पळोवन खुश जावन ताच्या घोवाचे म्हणजे सत्यवानाचे प्राण ताका परत मेळून दिले. सत्यवान जिवंत जालो आनी तो चक्कर येवन ज्या झाडा पोंदा पडिल्लो तेच झाड म्हणल्यार वडाचे झाड वटवृक्ष जे आजच्या दिसा ह्या झाडाचे खूब महत्व आसा. आधी वगैरे ते तुका वगैरे सांगा कामां वयता आमचीच बरी आसा. आयज वडाची पुजा करतात आमी. सत्यवान सावित्रीने ह्या प्राण हाडलेले आहा म्हणून ही वडाची पुजा पारंपारीक आसता. आमी हे दोणे बी भरलेले आहा. दोण्यान आमी सगळी 5 फळां बी घातलेली आहा. अंजीचे पेड बी सगळे पारंपारीक ही वार्षिक ही सत्यवाची पुजा वडाची आमी सगळी बायलां मेळून हांगा करता. बायलां एकामेकाक दिता. खेडगांवकर आमी आयज वडाची पुनाव करपाक जमलेली आसा हांगा. ही वडाची पुनाव वटपौर्णिमे दीस उपास धरून करतात. आनी 7 वडाची पुजा करून ताका दोणे 5 फळाचे दोणे घालून 7 फेरे सुताचे 7 फेरे घालतात आनी बायलांक मागीर कपलाक लागून सगळे सवायशिणी बायलो एकामेकाक खायना वता. आणि तुझ्या जन्माच्या ठिकाणी येऊन अखंड सौभाग्य संपन्न आर्तिक्यं समर्पयामि.
महागणपतये नमो नमः। एकदा समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये। सो आमी पयलीं आई एकदा पळयतालीं की कशी वडाची पुनव करतालीं सारकी करतालीं. सो आतां आमकां करपाक हो योग आयला. सो बरें दिसता. आनी आतां जे यूथ जे आसा पळय तेंच्यांनी अशेंच हे रिच्युअल्स आमचे सांबाळपाचे आनी आमचे जे कल्चरल जे कितें फंक्शन्स आसतात ते सांबाळून आमचे जे कितें रेग्युलर जॉब्स असतात ते सांबाळून हे सगळें करपाचें. आज विवाहित स्त्रिया आपल्या पतीच्या उत्तम आरोग्यासाठी, दीर्घायुष्यासाठी तसेच आपल्या अखंड सौभाग्यासाठी आज वडाची पूजा करतात आणि हा दिवसभर उपवास करून हा व्रत आज साजरे करतात. आणि आता बघायला गेलं अगोदर ग्रामीण भागामध्ये हा सण खूप दिवस साजरा करत होते, पण शहरी भागामध्ये सुद्धा आज हा सण खूप उमेदीने आज आमच्या स्त्रिया साजरे करतात. ही आमची परंपरा खूप वर्षापासून चालत आहा. म्हाकाच आतां 30 वर्स जालीं हांगा हें व्यक्त करपाक लागल्यात आनी आमची सगळी गांवाची बायलो हांगा येतात आनी मोठ्या आनंदान आमी कितलोच पावस आसूं कितें आसूं मोठ्या आनंदान आमी उत्सव साजरो करतात. तशें ते देवीचो आमच्या सगळ्यांची कृपा. सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार वटपौर्णिमेच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. सगळ्याक जगभर तशेंच इतर राज्यांत सुद्दां आयज वटपौर्णिमा खूप उत्सवान मनयली वयता. सगळ्यो ज्यो सवाशिणी बायलो आसात त्यो हो उत्सव खूप इच्छेन आनी खूप उत्साहान मनयतात राज्यभर तशेंच इतर राज्यांत सुद्दां. सो पयलें म्हटल्यार जेन्ना आमकां जे धाकटेपणाच्यान आमी आमच्या पेरंट्साचे पळोवन येयल्ले आसता, आमचे जेन्ना आमी धाकटी आसली तेन्ना आमची आई करताली वटपौर्णिमा तेन्ना आमी पळयतालीं. सो आतां इवन म्हटलें तरी की म्हणजे अशें म्हणटात की आतां सगळें मॉडर्न जालां, कोण करपाक सोदिना, पूण तरी सुद्दां आमी सगळी जी यूथ आसा आनी स्पेशली जे मॉडर्न म्हणजे लायक 21st सेंचुरी ती सगळी मनयता. हांगा तुमी पळोवंक शकतात की सगळ्यांनी सगळीं जाणां सवाशिणी कापड न्हेसून तरेतरेचे कलरींग कापडां न्हेसून सगळीं आपल्या उत्सवान हांगा येयल्लीं आसात.